Hello students, accountancy class for 12th. So in this video we will see a problem based on call in advance. So call in advance means jenna shareholder or any applicants in advance amount जो असा तो पे करतलो. So त्या टायमार आम्ही जर्नल एंट्रीज कशा तरेन घेतले. ओके, सो ते आम्ही या व्हिडिओन पळयतले. So answer given as a Harsha Limited invited application for 10,000 preference share of rupees 50 each. The amount to be payable as follows. So अशा तरेन तो amount pay करतलो म्हणून सांगला. Rupees 25 on application, rupees 10 on allotment, rupees 15 on first and final call. All the shares duly received and allotment was made to them. Next, while receiving the allotment money, one shareholder, Mr. Sagar, holding 200 share, paid the entire amount. So आता तुमका हांगासर पळयाच all the share duly received. So सगळे share received झाले म्हणून सांगल्या of the application आणि allotment was made to them. आता allotment सध्या money allotment means shares distribute केल्या. So share distribute केले, so the amount आमका collect करपाक जाय. While receiving the allotment money, one shareholder, so जेन्ना allotment money receive करतले त्या टायमार एक shareholder जो आसा Mr. Sagar holding 200 share, so त्याकडे 200 shares आसा, तेणी कितें केले paid the entire amount. So in the allotment टायमारूच तेणी आपले जो first and final call amount जो उरतलो आसलो पळय तो तेणी in allotment टायमारूच पे केलो, म्हणजे तेणी earlier पे केलो amount. The first and final call are made and amount was duly received. मागीर सांगला फर्स्ट एंड फायनल कॉलूय सुद्धा अमाउंटा खातीर कितें केलो कॉल्ड अप केले. सो सगळ्यांनी पैसे म्हणजे कॅपिटल जो कितें अमाउंट आसा तो टायमली पे केलो. सो रिसिव्ड जाले बाय द कंप्लीटली. पास द जर्नल एंट्रीज एट द टायम ऑफ रिसिविंग अलॉटमेंट. सो जेन्ना कॉल इन एडवांस प्रॉब्लम बेज येतले सो त्या टायमार आमकां खंयसून स्टार्ट करपाक जाय पळय ते आमकां हांगासर प्रॉपरली रीड करपाचें पडटलें. सो ही एंट्री एंट्री जी आसा पळय एडवांसाची ती ड्युरींग द कितें जालो अलॉटमेंट टायमा वयरसून. सो हांगासून आमकां एप्लिकेशनाची एंट्री घेवपाची गरज ना. डायरेक्टली खंयसून आमकां चेंजीस जाले मेळ्ळे ड्युरींग द टायम ऑफ अलॉटमेंट टायमारूच तेणी कितें केला एडवांस पे केला. सो हांगासर जेन्ना आमकां सांगला रिसिविंग अलॉटमेंट, सो रिसिविंग म्हणजे तुमकां हांगासर पळयाच अलॉटमेंट अंडर रिसिव्ड ही जी एंट्री आसा पळय. ओके, सो जर तुमी हाजे ओल्ड व्हिडिओज पळयले जाल्यार तुमकां कळटलें की फर्स्ट एंट्री आसता पळय ती कितें आसतली रिसीव आसतली. मागीर सेकंड एंट्री आसतली ती ट्रान्सफर अंडर द एप्लिकेशन. ओके, जस्ट एक रिवायज करूया. एप्लिकेशन अंडर पळयाच एप्लिकेशन अंडर दोन एंट्रीज आसता. फर्स्ट रिसीव, मागीर येता कितें ट्रान्सफर येता अमाउंट. ओके, सो ही एप्लिकेशन बेज जाली. मागीर नेक्स्ट येतली ती अलॉटमेंट. ओके, अलॉटमेंट अंडर कितें मेळटली आमकां एंट्री फर्स्ट ड्यू आसतली, नेक्स्ट कितें आसतली रिसीव. सेम वे फर्स्ट कॉला अंडरूय ड्यू आनी रिसीव सेम. सपोज जर सेकंड कॉल जालो फायनल कॉल जालो कितें जालो जाल्यार फर्स्ट ड्यू आनी कितें आसतली रिसीव आसतली. कळ्ळें. सो आतां सद्या आमकां एप्लिकेशन काय घेवपाची गरज ना. खंयची गरज आसा अलॉटमेंट. अलॉटमेंटान आमकां कितें सांगलां रिसीव. हांगासून एंट्री स्टार्ट करपाक जाय आनी आमच्या कडेन दिला कितें फर्स्ट आनी फायनल. सो हे दोनूय कंबायन आसात फर्स्ट आनी फायनल म्हणजे 1 2 3 फक्त 3 एंट्री येतल्यो. एक रिसीव येतली, एक ड्यू येतली आनी नेक्स्ट रिसीव येतली. ओके, सो आतां फर्स्ट रिसिव्ड म्हटल्यार हांवें तुमकां सांगलेलो इन माय ऑल व्हिडियोज तुमकां सांगीत आसता हांव रिसिव्ड म्हणजे कितें जातलो बँक अकाउंट. ओके, बँक अकाउंट कितें जातलो तुमचो डेबीट जातलो. आनी 2 अंडर कसले शेअर्स आसा ते पळयात नॉट इक्विटी कितें आसा प्रिफरन्स. ओके, सो कसले टायप ऑफ शेअर्स आसा ते शेअर्स घेवपाक जाय तुमकां. टू प्रिफरन्स शेअर कॅपिटल टू प्रिफरन्स शेअर्स अंडर अलॉटमेंट अकाउंट. टू प्रिफरन्स शेअर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडीट जातलो. आतां पळयात हांगासर आमकां कॉल इन एडवांस. सो पयशे आमकां कितें केला एडवांसान पे केले. सो ते बँक अकाउंटानसून कितें जातले डेबीट जातले. सो आतां अमाउंट कितलो डेबीट जातलो तो पळयात. अलॉटमेंटाची प्रायस कितली आसा 10. ओके, टोटल शेअर्स कितले आहा 10,000. 10,000 इंटू 10 हे आमचे अलॉटमेंट मनी. सो हांगासर तुमकां रफली दाखयता ह्यो अलॉटमेंट अंडर. ओके, बँकेचो न्हू.
10,000 into 10. सो ह्यो आमचो अलॉटमेंट अमाउंट आमकां येतलोच शुअर. कितलो येतलो? 10,000 into 10 कितलो जालो? 1 lakh जालो. ओके. आता नेक्स्ट एडवांस कितलो पे केला? सो टू कॉल इन एडवांस. एडवांस कितले पे केल्या तेणी? पळय कितले शेअर्स पे केल्या? 200 शेअराची प्राइस पे केल्या. आता पे केला तो फर्स्ट अमाउंट किती आसतलो? फर्स्ट आणि फायनल कॉलाचेर अमाउंट पे केला. फर्स्ट आणि फायनल कॉलाचेर म्हणजे तेणी अलॉटमेंट अंडर फुडले जे कितें पेमेंट करूंक जाय तो ऑलरेडी केला. सो 10 घेवपाचो न्हू. हांगासर फर्स्ट एंड फायनल कॉल कितें येतलो? 15 येतलो. सो अमाउंट 15. ओके. सो हांगासर शेअर्स कितल्या? 10,000 सॉरी. सो 200 शेअर्स नॉट 10,000. कितले शेअर्स पे केले तेणी? फक्त 200 शेअर्स. 200 शेअराचेर अमाउंट कितलो? 15. सो 200 into 15. काय 15 कित्याक घेतलो? नेक्स्ट अमाउंट तेणी पे केला. 200 तेजे कडेन शेअर्स आसले. सो हेजो आन्सर कितलो येयलो? 3,000. सो हे दोनूय प्लस करून ह्यो अमाउंट तेंच्या एका बँकेनसून कितें जातलो? एक्चुअल डेबिट जातलो. ओके. 1 lakh कितलो येयलो? सॉरी 3,000. 1,03,000 बँकेनसून डेबिट जातलो. सो ही तुमची कॉल इन एडवान्साची एंट्री येयली. नेक्स्ट एंट्री आमची पळय फर्स्ट एंड फायनल कॉलाची आसतली ड्यू. म्हणजे इतलो अमाउंट उरला. सो तो मागीर आमी रिसीव करतले. सो सेकंड एंट्री ड्यूआची. सो ड्यू हांगासर पळय फर्स्ट कॉलान ड्यू येतली आनी रिसीव येतली. सो फर्स्ट कॉलाचो ड्यू एंट्री कितें येतली हांगासर? सेम हांगासर प्रेफरन्स शेअर फर्स्ट आणि फायनल कॉल अकाउंट डेबिट. प्रेफरन्स शेअर फर्स्ट एंड फायनल कॉल अकाउंट डेबिट जातलो टू प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल अकाउंट. ओके. सो ह्यो इतलो अमाउंट सॉरी क्रेडीट आमकां येवपाक जाय अमाउंट म्हणजे कलेक्ट करतले. सो कितलो तो पळय फर्स्ट एंड फायनल कॉलाचे कितला? 15 into कितलो? 10,000. सो 15 into 10,000. सो कितलो अमाउंट येयलो तुमचो? 1.5 lakh येतलो. ओके. 1,50,000 येतलो. ओके. सो हांगासर 1,50,000 जालो. मागीर नेक्स्ट थर्ड एंट्री परत इम्पॉर्टंट आसा. हितून पळयात. आतां हांगासर कितें येतलो? रिसिव्ड म्हणजे कितें डेबिट जालो? बँक अकाउंट कितें जालो? डेबिट. बँक अकाउंट डेबिट जालो. आतां डेबिट आतां हांगासर अमाउंट कितलो मेळटलो आमकां? कितलो आसा? फर्स्ट एंड फायनल कॉलाचेर 50 आसा. शेअर्स कितल्या? 10,000. ओके. सो आतां बँकेन आमकां फूल शेअर काय मेळचे ना. कित्या खातीर सांगा पळयात. कित्याक ऑलरेडी 200 शेअर भितूंतले कितें केल्या? पे केल्या इन एडवान्सान. कळ्ळें. सो 10,000तले मायनस 200 करप. सो कितलो येयलो अमाउंट? 9,000 कितलो येयलो? 800 येयलो. 9,800 येयलो. सो हेका मल्टिप्लाय बाय कितें करतले? 15 करतले. आनी सेम 200 शेअर आसा पळय ते अंडर डेबिटूच जातले पण कॉल इन एडवान्सान. सो कितले ते? 200 into 15. सो हांगासर पळय हांगासर तो क्रेडीट जाल्लो. हांगासर तो अमाउंट डेबिट जातलो. ओके. सो 200 into 15. सो हे दोनूय एंट्री डेबिट आनी 2 प्रेफरन्स शेअर फर्स्ट एंड फायनल कॉल अकाउंट. सो ह्यो तुमचो क्रेडीट जातलो. सो हांगासर 200 into 15 ऑलरेडी केला. कितलो? कितलो आसा हांगासर? 3,000. सो 3,000 आनी ह्यो 9,800 into 15 कितलो येतलो? 1,47,000. सो हांगासर तुमचो 1,50,000 येतलो. आतां नरेशन बरयतना पळयात सगळी पळयात. बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसिव्ड ऑन. हांगासर कितलो रिसिव्ड जाला? कितलो? 10,000 प्रेफरन्स शेअर एट रुपीज कितलो रिसिव्ड जाला? 10 एंड कॉल इन एडवान्स ऑन कितले शेअर्स? 200 शेअर्स एट रुपीज 15. ओके. सो ह्यो कॉल इन एडवान्साचो जालो. हेजे बीइंग फर्स्ट एंड फायनल कॉल मनी ड्यू ऑन कितलो शेअर्स? सेम बरच 10,000 प्रेफरन्स शेअर्स एट रुपीज 15.
ही नॉर्मल जी येतली ती एंट्री येतली आणि हांगासर व्हेरी इम्पॉर्टंट बीइंग फर्स्ट एंड फायनल कॉल मनी रिसिव्ड ऑन हांगासर कितलो रिसिव्ड जाला तुमचो कितल्या शेअराचेर कितले आसा हांगासर 9800 काय सो ते बरयतले 9800 एट रुपीज कितलो 15 each and call in advance on 200 share at rupees 15 each, adjust it. Okay, so like this you have to write this statement. Okay, so narration अशी बरोवपाची मागीर एट लास्ट हेजी टोटल कराच हांगा बरेच हे सायडीची म्हणजे बोथ साइड सेम टोटल येतली. Okay, so this problem is related to the call in advance and in next video आम्ही problem पळयतले based on forfeiture of shares. Okay, video like आणि subscribe कराच. Thank you.